हांव सुर्या सदाशिव गावडे चेअरमॅन पांडुरंग गावडे वायस चेअरमॅन ट्रेजरर वेदस गावडे बाकी सगळे डायरेक्टर्स आसा अशोक आसा संतोष आसा आनी आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स मागला आनी थरयला कारण अशें की आमचेर फाटीं 2016च्यान कांय केसी आशिल्ल्यो रिगार्डींग द लोन लिमीट ब्रांचीस आनी अशा संदर्भात आनी आमी अशें चिंत्ताले की ह्या केसी बद्दल कितें जातलें कशें जातलें आमकां एडवोकेट सांगतालो वी वील विन इज नो डावट पूण अशें आमी रिस्ट्रिक्शन येतली हेजी म्हणजे कडक रिस्ट्रिक्शन येतली तेन्ना आमी केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें आमकां खबर सुद्दां ना पूण हे रिस्ट्रिक्शन येयले उपरांत आमचो इरिपरेबल डॅमेजीस जाले ऑन द फेथ विस्वास हो सामकोच उडलो गेलो लोकांक एकदम पॅनीक जालें आनी लोक सामके लायनीक उबे रावले आपले डेपोजिटी खंयचे सगळे लायनीक इवन सुद्दां मारपा सुद्दां आमच्या महिला सुद्दां आमकां म्हणपाक लागले मारपा येवपाक लागले आनी अशें जाल्या उपरांत कशें पयशे दिवचे कितें करचें 20,000 हाका पर डेपोजिटर पर मंथ विड्रॉ करपाचें रिस्ट्रिक्शन लायलें डेपोजीट घेवपाचें ना अशें रिस्ट्रिक्शन लायलें हें सामकेंच मारक जालें सोसायटी खातीर खंयचीच सोसायटी अशें दिसपाक लागलें तांकां हें PMC सारकें जालें काय कितें म्हापसा सारकें जालें काय कितें जाल्यार आमचे पयशे कशे मेळटले अशें लोकांक भंय निर्माण जाता हें साहजीक जाता प्रत्येकाक दिसतलें तें तशें आमी बोर्डाची मिटींग आपयली प्लीज आनी हेजे कितें उपाय काडचो म्हणून आमी ठरयलें आनी हें ठरयले उपरांत मागीर ठरयलें अशें की आमी ऑनरेबल कोऑपरेटीव मिनिस्टर श्री गोविंद गावडेक मेळचे त्याच बरोबर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत हांकांय आमी मेळचे रजिस्ट्राराक आमी मेळचे आनी तुमी अशें कित्याक केलें हेजेर जाप विचारचो म्हणून आमी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गोविंद गावडेक आमी मेळ्ळे तेणी आमी सगळें आयकून घेतलें आनी तो सांगपाक लागलो की इतल्या खातीर कितें हें घातलां रेस्ट्रिक्शन घातलां की तुमी तशें कांयच करूं ना वायट अशें फ्रॉड असलें कांयच ना तुमचे भितर तुमची संस्था चलता बरी पूण एक प्रेजेंट कंडिशनान कोवीड किंवा आनी खंयचे एकोनॉमीक सिच्युएशन एकोनॉमीक स्लो डावन कारण हितून तुमकां लोन मेळपाना NPA वाडटलो कदाचित अशें जातलें ते खातीर कांय थोड्या प्रमाणान हे पयशे लोक डिपोजिटाक पयशे भरपाक येतले हे मातशें रिस्ट्रिक्ट जावचें अशें कंडिशन तुमकां घातलेलें आसा अशें व्हडलो तुमचो प्रॉब्लम कांयच ना म्हणून तो म्हणपालो कितें तुमचे डेपोजिट्स जे रिस्ट्रिक्ट ना ते काडचे आमी काडटले तुमकां चालू करपाक दितले लोन तशें दवरतले लोन थंय दवरतले आनी हे पळय 20,000 पर मंथ जे आसा ते घालूच नाशिल्लें जाल्यार ओके आशिल्लें पूण घातलें म्हणटकीर प्रॉब्लम आयलो आमी तुमकां कसलेंच दिवपाची गरज ना सेफ तुमी सगळ्यांचे पयशे सेफ आसा पयशे आसा कशें आसा सगळें आसा वर्स्ट एंड वर्स्ट सुद्दां सिच्युएशन जालें जाल्यार आमचे कडेन लिक्विडिटी आनी हो जो विशय आसा किंवा आमचे एसेट्स प्रिमायसीस व्हॅल्यू आसा अशें जावचेंच ना तशें केन्नाच जावचें ना म्हणटकीर ते आमी मॅसेज दिता तुमी भिवू नाका तुमचे पयशे खंयच बुडचे ना टायम बींग कितें आसा आमकां सदां तुमकां दिवपाक दिसलें जाल्यार आयज रिस्ट्रिक्शन आसा न्ही वी कॅनॉट गीव म्हणून सांगला ते तुमी थोडे थारोवन दवरियात आमकां पूर्ण सेफ पूर्ण सेफ आसा प्रश्नच ना हेका लागून रिस्ट्रिक्शन येवना न्ही तें आमी कोण तरी कंप्लेनर गेले केन्ना तरी विड्रॉलाक आनी त्या टायमार दिवपाक जावना अशी कंप्लेन काय रजिस्टरा कडेन केन्ना वचूना आनी ते कंप्लेनीक लागून अशें खुबशे कस्टमरांनी कंप्लेन केली म्हणून रिस्ट्रिक्शन घातलें अशें कांय ना एक्चुली नॉर्मली तशें जावंक जाय आशिल्लें न्ही तें कोण तरी कस्टमर वयता आमचे पयशे मेळना टायमार मेळना खंय तरी हें जाता अशें केन्नाच जावना